आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि मडगाव म्युनिसिपालिटी यांच्या दोघांच्या मध्ये कॉर्डिनेशन करून बाकीची सगळी कामं त्याच्या डेव्हलपमेंटल इश्यू, वेस्ट मॅनेजमेंट, प्री मॉन्सून, क्लिनिंग ड्रेन्स, बाकीच्यो इवन दो तेंच्यो अबंडन ज्यो बिल्डिंग्स आसात जे सामक्यो डेलिब्रेट कंडिशनान आसात त्यांनी जवळपास 10-12 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या. भितरल्यो 2-4 बिल्डिंग बेगीन उडोवपाच्या. हांवें तर आतां म्हणजे कोटेशन बेसीस घेवन सुद्दां त्यो बिल्डिंग जाता तितल्यो बेगीन PWD फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उडयतले. कलेक्शन ऑफ आनी डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तें करपाक लायला. बाकीचे जी सुडाचे पेंडींग आसलेलें सगळें काम तें एक्सपडायट केलां. बाकीचे तेचे उरलेले बेगीन जातले. वेस्ट मॅनेजमेंट हे करता आसतना फाटले म्हाका सांगपाक बरें दिसता की फाटल्या 1-1.5-2 वर्सांत हांव दिगंबर बाप्पा मेळून मडगांव आनी पुराय वेस्ट कशी पळोवंक येता तर आमी ट्रीट करपाक शकले. नवीन प्लांटूय बी तांकां जाता तितके बेगीन येतलो. सोनसोडा लिफ्ट जाला तें म्हत्वाचें, कारण तांकां हांवें सांगपाची गरज ना. सोनसोडा ते सदांच उदक त्रास भरयताले. तो सोनसोडा ज्या सोनसोड्याचेर डेली उदक पेट्टालो पावसान सुद्दां, तो सोनसोडा लिफ्ट करपाचें काम म्हज्या टेन्युअरान हांवें केलें. ओके. विशेष करून मडगांवांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट अ कार, रेंट अ बायक पार्क करून दवरता. हांवें पुलिशेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, RTOकूय सांगलां. दुसऱ्यो एबंडंट बेश्टोच व्हेकल पडून आसा, 8 दिसांची नोटीस दिया आनी लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले. सगळ्यो म्हणजे स्क्रॅपार धरून उडयतले. 8 दिसांच्या भितर तेंच्यांनी आपले व्हेकल व्हरोंक जाय, नाजाल्यार पुलिसान मागीर फाल्यां सकाळीं व्हरून स्क्रॅपार उडयले म्हणून दोश दिवपाचो ना. म्हणजे निदान लोकां खातीर पार्किंग हे ज्यो प्लेसीस आसा पळय, चलपा खातीर जे जागा आसा थंयसर गाडयो उब्यो करून दवरपाच्यो ना. ते तांकां पुलिशेक आनी हांकां लीव करपाक लायला.